samka asbokta Somya mandiratya riktana Balidan petong kailang Upkarang kerganitam Nitalam kanker mun perata Nitalam kanker mun perata Paki somyami Aileam tuje sarshin Kakultam chedayin tundakar Avonai mononami Somya tuji burgi Bokshi tu amchi pati jimi Varto santo samka asbokta Somya mandirantya riktana Balidan petong kailaw Upkara kerganditam Nitalam kanker mun paratam Nitalam kanker mun paratam बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नामी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्ततय मोगाळ भावा भयणीनो आमी आमकां पिडा आयिल्ल्या वेळार फावो ती चिकित्सा घेवचे खातीर वैजाशी वेता आनी अशें जायती आपली भलायकी पाटी आपणायतात तर हेर जायती आपली भलायकी चड बिगडावन घेतात असलेंच एक दृश्टांत आयच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळटा लांब काळ 12 वर्सांत रक्तस्त्रावाचे पिडेन कश्टली स्त्री फकत जेजूचेर आसल्या भावार्थ म्हणल्या वखदांत संपूर्ण गुण जाता आज आमी नानाताराचे पिडेतावन कश्टत आसतना ते स्त्री असो भावार्थ आमचो कण घेवंक आनी तोच भावार्थ म्हणले वकात आमचे आत्मीक जिणेची पिडा गूण करूं म्हूण हे मिसा वेळा मागुया मोगाच्या न्हू 2 अजापां आयच्या वांचेलांत एका स्त्रियेन ह्या जायराच्या दुवेन जिवीत होगडायलां नाल्यार ती मेल्या आनी एकल्याचें जिवीत सकाळच रक्तस्त्रावाच्या पिडेन उणें उणें जावनूच आयलां आनी जेजू दोगांयकी जिवीत दिता कृपेचें जिवीत आसा आमकां एकच आमी तें सकाळच इल्लें 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 ल्हान ल्हान पातकांगन होगडायता ह्या व्हडलीं पातकांगन संपूर्ण आमचे थंय नाश जाता कृपे जिविताक आमी मरता एक घडीभर आमचें कृपे जिवीत कशें आसा ताचो उडास काडया आनीक देवा कडेन सगळ्या पातकांचें आमी आतां बक्षाणें मागया हांव पातकी सर पुदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं आमेन सोमिया काकूळट सोमिया काकूळट Krista kakuta Krista kakuta
तुया मोगाळ बापा पडलोलो संवसार तुज्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतलें तुवें आमकां सोडयलें, तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. जाकोब बेळशे बातावन भायर सरलो आनी हारानाक गेलो. एका पयस जाग्याक तो पावतना दीस अस्तंभलो, देखून रात सारूंक तो थंय रावलो. त्या जाग्याच्या फातरा मदलो एक फातर ताणें घेतलो आनी तो माथ्या फांदा दवरून त्या जाग्यार तो न्हिदलो. तेदना ताका एक सपन पडलें. एक निसन ताणें पळयली. भुमीचेर उबी आसतली ती निसन सर्गाक तेंगताली. देवदूत तिचेर सरताले आनी देंवताले आनी सर्वेस्पर ताचे मुखार उबो आसलो आनी तो म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुज्या बापाय अब्राहमाचो देव आनी इसाकाचो देव. ज्या देशांत तूं न्हिदोन आसाय तो देश तुका आनी तुजे संततीक हांव दितलो. धरणीर आसतले धुळीच्या काणा परी तुजी संतत वाडटली आनी तूं अस्तंतेक आनी उदेंतीक उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलोय. तुजे आनी तुजे संतती उदेशी संवसाराच्या सर कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. पळय, हांव तुजे सांगात आसा. खंय तूं गेल्यारी हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशांत पाटी हाडटलो. तुका बसयलेलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जाकोब आपल्या न्हिदेंतलो उठलो आनी सांगी लागलो, सर्वेस्पर करूस ह्या जाग्यार आसा आनी हें हांव नेनासलो. तो भियेलो आनी म्हणालो, कितलो भिरांकूळ हो जागो. हें देवाचें घर शिवाय दुसरें कांय न्हय. हो सर्गाचो दरवटो. सकाळीं फुडें जाकोब उठलो. माथ्या फांदा दवरलेलो फातर ताणें काडलो. ताणें तो थंय स्मारक कसो उबो केलो आनी ताचेर ताणें तेल ओतलें. उपरांत ताणें त्या जाग्याक बेतेल म्हूण नांव दिलें. आदीं त्या शाराक लूज म्हूण नांव आसलें. उपरांत जाकोबान अशी आंगवण केली, देव म्हजे सांगात आसत जाल्यार आनी हांव करता त्या पयनांत म्हाका सांबाळीत जाल्यार आनी म्हाका खावंक उंडो आनी न्हेसूंक वस्तू दीत जाल्यार आनी हांव म्हज्या बापायच्या घरा सुरक्षीत परतन जाल्यार सर्वेस्पर जातलो म्हजो देव. हांवें हांगा एक स्मारक कसो उबो केल्लो हो फातर देवाचें घर जातलो. देवाचें उतर हें, देवाचे वडुकार. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. जो कोण महोन्नताचे सवळेक जियेता आनी चड शक्तिमोन देवाच्या आसऱ्याखाल रावता तो म्हणटा, तुंच म्हजो आसरो, तुंच म्हजें कडक. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. म्हाका मांडलेल्या पासांतलो तुका नाश करूंक आयिल्ल्या क्यास्त पिड्यांतलो तोच तुका राखता. आपल्या पाकोट्यां भितर तो तुका आपयता, अशें त्याच पाकोट्यांकाल तुका आसरो मेळटा. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. ताचो मोग म्हजेर ताणें वतला, ताका हांव निवारतलो. म्हजें नांव तो वळखता, देखून हांव ताका राखतलो. तो म्हाका उलो मारतना आपले आसा म्हणून जाप दितलो. म्हज्या देवा तुजेर हांव पातयेतां. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवे जिवी सुवार्ते मरिफात उजवाडाक हाडले.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं तुमचे सेवे आसूं मत्तेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू तांचे लागीं उलोवन आसता सिनागोगाचो एक अधिकारी ताचे सर्शीन आयलो आनी ताच्या पांयां पडून म्हणालो, सायबा, म्हजे धुवेन आत्तांच प्राण केलो. तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती जीव जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. तो वेताना 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टोन आशिल्ली एक स्त्री ताच्या फाटल्यान लागीं सरली आनी ताच्या आंग वस्त्राचें पोंत तिणें आपडलें. फकत ताचें आंग वस्तूर हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातलीं म्हणून तिणें आपल्या इतल्याक चिंतलें. जेजू फाटीं घुंवलो आनी तिका पळोवन म्हणालो, धैर्य घे धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. आनी त्याच घडये ती स्त्री बरी जाली. जेजू शेकी अधिकाराच्या घरा येवन पावलो. थंय आशिल्ल्या पिर्लोक वाचप्यांक गडबड करून आशिल्ल्या जम्याक पळोवन तो म्हणालो, तुमी सकयल भायर वसा, चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. थवळ ते सकयल ताका हांसू लागले. लोकां जम्याक भायर करतस जेजू भितर गेलो. चलयेचो ताणें हात धरलो आनी ती चली उठली. ह्या संगतीची खबर त्या गांवांत सगळ्यान विस्तारली. देवाचें उतर हें. वखद तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, 2 अजापां आयच्या शुभ वर्तेंत अधिकाऱ्याची सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याची धूव मरण पावल्या. जेजू तिका जिवंत उठयता आनी रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टोवच्या एका स्त्रियेक जेजू गूण करता. पूण दोगांयच्या जिवितांत आमकां पळोवंक मेळटा एका कुशीन तो बापायचो भावार्थ, मरण पावल्ल्या स्त्रियेच्या बापायचो भावार्थ, आनी एका कुशीन आमकां पळोवंक मेळटा त्या स्त्रियेचो भावार्थ. फकत हांव ताचें आंग वस्तूर आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली, स्त्री म्हणटा. आनी अधिकाऱ्याचो सिनागोगाचो अधिकारी ये हात तिचेर हात दवर आनी तिका बरी कर अशें म्हणून मागता. म्हज्या भावां भयणीनो, हो तांचो भावार्थ. तर आज आमी हे अजापांच्या फाटल्यान एक सत पळयता. तें जावन आसा जिवीत. देवान आमकां सगळ्यांक जिवीत दिलां आनी जो देवांच्या समजणे प्रमाणे रगत जावन आसा जिविताचो एक गुर्त. आतां जर तर ह्या स्त्रियेचें रगत तशेंच वसत जाल्यार तिचें जिवीत सकास गेल्ल्या बरीच. देखून ती जेजू कडेन येवन मागता, म्हाका हांव फकत ताचें आंग वस्त्रां पडल्यार बरी जाता म्हणून. आनी एक कूस आसा ताची, ती जावन आसा तिका एका तराचो तांच्या समाजेतावन बहिश्कार पडला. कित्याक ती अशुद्ध. तिणें जागृत आसूं जाय, कोणाक मेळोंक नजो, कोणा लागीं वचोंक नजो. तरी जेजूक भावार्थान ती लागीं सरतास. असले 2 संगती आसतना एक जिवीत उणें उणें जाता, दुसऱ्या धांवनी तो माया मोग आपणाक मेळना. असल्या स्थितीर ती जेजू कडशीं वेता आनी हें मेळटलें म्हूण आशेता आनी दोनी तिका मेळटा. तर आज ह्या अचेतावन गडितातावन आमकां कितें एक संदेश आसा तो जावन आसा माथेव आपणाचो वांचेल बरयता आसतना तो लोक
दोग दोंगण्यांक कश्टांक मरणाक सांपडलो पळयता आनी त्या लोकांन रडचें. आमकां जिवीत जेजू आमचे कडेन दिसच्या रुपार ना, आमकां जिवीत मेळटलें गे. आनी ह्या वेळाचेर ही दोन अजापां थंयसर बरोवन मातेव लोकांक सांगता, वय तो जेजू जिवंत जाल्लो आतांय जिवंतच आसा. आनी थंय एक जिवंतांचो गांव आसा. त्या गांवाक खड्डे जावन तुमकां हात धरून व्हरतलो, तुमकां आपडटलो, बरी करतलो थंयसर आनी तुमकां सासणाचें जिवीत दितलो. हो संदेश मातेवाक दिवंक जाय. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, आज ह्या संवसारांत आमी आसा. आज जेजू आमकां दिसत्या रुपान हांगासर ना, आमकां तो दिसना आमच्या दोळ्यांक. तरी भावार्थान आमी आसा म्हणपाक येता. आनी एक सत जेजून आमकां सांगिल्लें, हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जुवांव 13:3-4. हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. हांवें तुमकां आपडल्या बरी तुमी एकामेकाक आपडूंक जाय. हांवें तुमकां बरें केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाक बरें करी जाय. तर आज कोण हें सकट करतलो? हांगा एक ल्हानशें गडीत आसा. झुजाक गेल्ले शिपाई ते फाटीं येता आसतना बॉम्ब घालून देसवाड जाल्ली एक इगर्ज पळयतात. हें युरोपांत क्रिस्तांव समाज थंयसर एक देसवाड जाल्ली इगर्ज पळयतात. आनी तांकां एक दूख भोगता इगर्जे भितर वेतात. थंयसर पळयता जाल्यार सगळें पिटो जालां. जेजूची ती सुबीत इमाज सगळी पिटो जाल्या. तांकां थोड्यांक मोण आयलें, ती हें करया, जाता जाल्यार पळया, लागीं हाडून ती सारकी करूंक जाता जाल्यार पळया म्हूण. तांणी दुसरे कुडके इमाजेचे हाडले, बसयलें, सादारण सेट केली. पूण जेजूचे हात मात मेळोवंक वचनात. आनी त्या दळा कमांडर म्हणलो, आमकां वेसो वेळ जालो बेगीन. आनी त्या वेळाचेर एका शिपायान अशें बरयलें, म्हाका तुजे शिवाय दुसरे हात नात. जेजून म्हण ती उतरां म्हणल्या बरी, म्हाका आतां तुजे हात शिवाय दुसरे म्हाका हात नात. आतां हांवें ह्या संवसारांत बरें करी जाय जाल्यार तुज्या हाता वरवीं मात्र हांवें बरें करी जाय म्हणलो संदेश हांगा तावन मेळच्या बरी ताणें तशें तें बरोवन घालें. तर मोगाच्या भावां भयणीनो, आज जेजू आमच्या भावां भयणीक जिवीत दितलो जाल्यार कोणा उद्देशी हें जिवीत लाभ जाय? म्हजें आनी तुजें उद्देशी. एक याजाक जावन कुरपेचें जिवीत कुमसाराच्या साक्रामेंत दुसऱ्या रितीन चड दिव्येत. पूण याजाक न्हय आशिल्ल्यांनी एकामेका माया मोगान जियोवन बरें करन हें जिवीत तांचे थंय आसच्या बरी वाडच्या बरी करियेत, सबार जाणांक बरी करियेत माया मोगान. तरी असलो एक संदेश आज आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. तर ह्या चिन्नांनी हांवें बरें करूंक जाता, हांवें बरें करियेत, जेजूचें काम दर्शियेत, हांवें दुसऱ्याक थोड्या मापान जिवीत दिवयेत, हीं चिन्नां मतीन धरून आज आमच्यान कितें करूंक जाता तेंचें करूंक तसोच सोम्यासोचो आदार प्रत्येक जावन ह्या मिसा वेळाचेर आमी मागया. कोई बापा भेटता वास्तुका स्वीकार करे बापा. उंड्या वायना संगी
देणी मानून तुगे ये बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर याजाक बापा संगी अर्पित ही जिणी पवित करे बापा सेवेक तुझे सदा समर्पित सर्वदा आमर्तून करे बापा स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपत वेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हूण मागा हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेश्वर मानून घे सर्वेस्परा आमच्या बापा तुझ्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचें प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपूत वेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें ताचे सुवरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची गेली ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वे तुका वाकणता थारान मेळ्ळली तुजी पोरसां सर्गार तुका एका काळजान दिन वाजता तुज्या सांता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचरगीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय उंचरगीन तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र थंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक
तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें हें म्हज्या उडासाक करा. भवार्थ सोगट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरमता, तुझे पुनर्जीवन आमी परगटता. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आमी अद्रेता. बापा, जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो गुंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बुरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसळीत मुखामळ फुळेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा संवंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयलां. देवाचें राज आमकां येवं, जिवी दिवचें तें राज आमकां येवं म्हूण आमी मागोवंक आमकां सांगलां. तो जेजूनच शिकयलां तें मागणें आतां धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेसू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांनी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्म थांबळय तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शांती देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. म्हज्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दी. ओ जेसू क्रिस्त, देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती आनी आमकां सदां जिवीत दिता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान तें सुभागी. सम्या तुजे उतरावचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांतूच म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळीजे अत्रेकता मोगाळ सौम्या जेजुराया हे तूं म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तूं कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या उडल्या रुपान तुकाच म्हाका दिता म्हजे आत्मीक कांतून जाता कृपे जिवीत तूं लाभयता म्हजी जिणी नंदन करता स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिक इष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या साकून पळयात सर्वेस्पर कितलो मोवाळ ताच्या गोपांत आसरो घेता तो मनीस भागी. प्रार्थुया. बापा, ह्या देंवरत्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्याय. ससनाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरंतर वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सरपूत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धरता. देवाचे व्हडवडकार. Tumna dekumna edol hawe bogokna Solo apermit mo Cintumna dekumna edol hawe bogokna Solo apermit mo
नासलो घडनासलो उंचायेक मेळनासलो जेजूचो वापर चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलो अपरमीक मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळ हांवें भोगूंक ना असलो अपरमीक मोग मोगाळ पुत्रा सोवे अंकुर मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कुर्साचे कुरवेन निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.